नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कोंकणी कथालोकाचे समस्त विक्षकांक आत्मीय स्वागत. आज हांव सहज गुण म्हणून एक काणी सांगता जी रामू हांणी बरयलेले म्हाका फुडेंचे चंदमामांत मेळ्ळली. एक गांवांत एक मनीस आशिल्लो. तो एक गुरुला वचून पुरान मुन्या विद्या शिकता. तो आतां विद्यावंत जाल्लो म्हूण लेखता तो हांव इतले पुरा विद्या शिकला, हांव सामान्य उद्योग करना, हांव रायाले आस्थानांतूची एक अधिकार घेता म्हूण लेखून तो राजधानी वता. थंय वचून पळयतना ताका कळटा कसो म्हळ्यार राया लागीं वचचें तितलें सुलभ ना. रायाल सुत्त आशिल्ल्या अधिकारींक एकय कोणाले शिफारस आसून येवका ना जाल्यार रिश्वत म्हळ्यार ब्रायब दिवका, हागेले दोन्नी ना. हें कसलो अन्याय. अर्हत आशिल्ल्या वचना भितर हांगा खाली हेंच चलता. आतां हांव कसो करचें म्हूण लेखून ताका बेजार येता. तो वापस गुरुला येता आनी सांगता, स्वामी, हांव मस्त प्रयत्न केले, हे जगत्यांत न्याय मार्गार चल्ल्यार कांय प्रयोजन ना. हांवय आनी अन्याय करून जीवन करता म्हूण लेखला. अर्हतेक कसले एक मोल ना हांकां म्हूण म्हणटा. तेन्ना गुरू हास्तर सांगता, तें तुज्यान जायना, कित्याक म्हळ्यार तें तुगेले सहज गुण न्हय आनी तसली एक विद्या दी न्ही तुका हांवें, तूं प्रयत्न करून पळय म्हूण सांगता. ना हांव तेंच करचें म्हणून तो येता आनी कसो करचें म्हूण आलोचन करून हांव चोरता म्हूण लेखता. हांव चोर जाता म्हणून तो दिसा वेळेर एक घर पळोवन दवरता. आज रात्री हांव येवन ह्या घरा भितर चोरी करता म्हूण लेखता. तो रात्री जेतना तांगेले हितलां वता आनी घरा मातशी लिपोवन बसता. घरा भितर दिव उजडयतरी अशी निलकत आनी हगूर कान दिवन आयकता. घरा यजमान घरा येवन बायले लागीं एक चीर दिता आनी सांगता, हे बापूर जालें गो, कशी पुणी भोवन भोवन कोण कोण आमकां बाकी आशिल्ले तांगेले पुरा दुड्ड वसूल करून घेवन आयलो. घे हातूंत 10,000 आस नाण्य आनी हुस्को सोडी आमगेले धुवेल वारडीक निर्विघ्नार जाता म्हूण सांगता. तेन्ना हो लेखता, अयो देवा, हें दुड्ड हांव खामचें वे? धुवेल वारडीके खातीर कश्ट भोगून ओट्टू केलेले दुड्ड हांव खांपल्यार कशी? हें जायना मेजाना म्हूण लेखून हांव वता म्हणून तो थंय दुखून मातशें वच्चा वता. तेंच वेळेर तेंच पागारार दुखून आनीक मनीस तशाण उरता. तो लेखता, इतली रात्री कोण हें हितलां भितर उड्डोवका जाल्यार हो एक चोर आसतलो. जाल्यार हें चोराक हांव हांगेर दुड्ड खांपू सोडूं नज. हांव पळयता हांगा राबून म्हूण तो थंय बसता. ताणें लेखील म्हणकेची रात्री जावन घरांतूल मनशां न्हिदतरी हो दोनी मनीस मातशीची बागील भेत्तून घरा भितर वता. हो थंय तयार राबता. हाणें तें दुड्ड घेवन भायर येतना ताका गट्टी धरून हडोडान गवजी मारता, चोरू चोरू म्हणून. वाठाराचे पुरा जन उठान धांवन येताची आनी ह्या चोरा धरताची. हेर दिवस रायाला आस्थानांत चोरा व्हरतना रायू म्हाका साक्षी जावका कोण हाका धरलेलो मनीस म्हूण निमगीता. तांणी हाका आपोवन हाडटाची. तूं नवो मनीस आसा आमगेल्या गांवांत, तूं कशी येवन पावलो कालचे दिसाक म्हूण निमगीत रायू. तेन्ना तो तागेली काणी पुरा सांगता. राया, हांव सर्व विद्या पारंगत जावन मस्त आशेन तुगेले आस्थाना काम मेळोवन घेवका म्हूण आयिल्लो. जाल्यार हांगा घेवन पळयल्यार तुगेले सुत्त आशिल्ले जन पुरा रिश्वत निमगीताची, म्हगेलें हें पुरा ना. तशें देखून हांव बेजार येवन आनी चोर न्हू म्हगेलें जीवन करता म्हूण लेखून गेल्लो जाल्यार म्हाका हांगेले दुड्ड खांपू मन येनी म्हूण सांगता. राया हें आयकून विचित्र दिसता. राया गोत्तू ना तेगेले सुत्त आशिल्ले जन पुरा इतले अन्याय करताची म्हणून. तो हाका एक लायक काम दिता आनी ते रिश्वत घेतले अधिकारींक पुरा कामां दुखून काण घालता. चेडवानो, न्यायाक कशी मोल मेळ्ळें न्हय वे? आनीक वरांतू नव काणये ओटू मेळया. नमस्कार.